ह्या गेटी लागीं रावन हांव तुका एक वेगळेच तरेचो प्रस्न विचारूंक सोदतालो. कोणाचे तियात्र चड आवडटात? म्हाका तियात्र चड आवडटा पळय ते रोसफोनाचे. रोजफोनाचे हय. कित्या पासत आवडटात? कित्याक तो 8वेच तरेची स्टोरी बरयता तो. आतां ओदें तियात्र पळयत जाल्यार स्टार्टींग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पळयता अरे एंडींग अशें जातलें मरे रोखडेंच कळटा. हांव दुसऱ्याचें म्हणना वायट ओके सगळें बरें पूण म्हाका मानता तें आनी म्हाका सांगलां ओके की दुसऱ्याच्या मनान म्हाज्या सांगूंक जायना. बरी तीच गजाल तुवें सांगल्या. आतां मातशे दुसरे सायडीच्यान दुसरी बाजू ती म्हटल्यार खंयचो कॉमेडीन तुका चड आवडटा? म्हाका चड कॉमेडी म्हाका लायक म्हणटा पळय सेल्वी सेल्वी. चड लायक. ताचे कसले गुण तुका आवडटात? त्याचे नाचपाचे आनी तो आपले पॅकोड मोडटा खंयच्याय टायमार केन्नाय खाला पडटा तें तुका सांगूंक जायना पळय तें. आनी तेजें उलोवप म्हणटा पळय तें केन्नाय खंयच्याय टायमार कितेंय करता तो. आपली चेड्डी पासून काडटा वखदार अशें तो कळना. तो मातसो तो डायरेक्ट सांगून आसता तितलें आतां आपलें ओन करता तो. आनी मातसो फुडाराक एकठांय जावंक शकना तो डायरेक्ट जावंक शकतलो. पूण म्हाका दिसता ही जी ताची कॉमेडी जेन्ना पळयता तेन्ना तूं खरोच सारको फूल एक्सायटेड जावन पळयता आसतलो. फूल एक्सायटेड म्हाज्या मनान कांयच ना. मोबायल स्विच ऑफ करता फर्स्ट सेल्वीच पळयता. सेल्वी फुडें कितें करतलो सेल्वी कितें करतलो फुडें पळयतो. आतां मातशें आनीक एक फावट एक गजाल म्हटल्यार खंयचो कलाकार तुका चड आवडटा? एक्टर म्हाका नंबर 1 म्हणटा पळय तो आतां सॅल्यूट करता अनिल पेडणेकर. अनिल किस्त तुजेरूच उलयता. चड बरो फ्रेंड म्हाजो. हांव लास्ट टायम तियात्रांक घेवंक सोदतालो पूण तेणें सांगलें म्हाका की तूं आपूण नाचता ऑलरेडी पूण वखदार आपूण गात करून बरो ना म्हणून. पूण म्हाजें काळज नाहा तो आनी मोरोसो पासून आसतलो म्हाका. बरें अनिल पेडणेकराचे कसले गुण तुका आवडटात? अनिल पेडणेकराचें तें एक्टींग करप तेचें तें रेप सीन करता आसतना आनी बेद करता आसतना असो दिसता कितें खरेंच अनिल पेडणेकर पियोन विशय चडला पळय तसो. तेजें उलोवप पासून सारकें नेटान सारकें चलता आसतना ए कितें करताय गो हांगासर यो म्हजें मोचें काड पूण तेजें तो पळय उलयता न्हू तो भितर वॉयसान न्हू तो वॉयस मिक्स करून कसो उलयता तो ते तेजी कला म्हाका चड लायक अनिलाची. वॉयस मॉड्युलेशन तो करतात तो ते तितून तेची आमी मेलोडी भायर सोदतात ते म्हाका ह्या वेळार म्हाका अनिलाचो एक उगडास येता तो म्हटल्यार मार्कूस कॉमेडियन मार्कूस आनी ताणें एक आतां इजडो जावन एक कांतार गायला. होय खरेंच तेंवूय कांतार एक वेगळेच तरेचें खूब म्हाका जाल्यार खूब आवडटा. आयको सांगात तें. होय आतां फिमेल सायडीन बायल कलाकार तुका खंयची आवडटा? बायल म्हाका कलाकार एक्टिंगाक म्हणटात न्हू एक्टिंगाक म्हाका आपलोन लायक. आपलोन लायक म्हाका. ताचे भितर असलेच गुण आसा? ताचे असलेच गुण. तें वखदार विशयी कितें करप पळय सांगूंक जायना. तेजें चलप तेचें उलोवप आनी नेट करप सारकें तें मनशान जवळ आसतना दिसता की खरेंच शेजाऱ्यान बाळा सारकें जवळटा पळय हांव आपलो आसता. बरें आतां तूंय कांतारां म्हणटा आनीक दुसऱ्यांचेय तूं तियात्र पळयता. ह्या वेळार तुका कोणाची कांतारां चड आवडटात? फ्रांसीस ते तुवें. आनीक बायल कलाकारां मदें? बायल कलाकार म्हणजे सिंगर वय फेल्सी. वय ही तुजी फेवरेट. आनी म्हाका दिसता ही तर तियात्रांनी आसली जाल्यार तूं तियात्र चुकयना. ना तें तशें न्हू तें तसो म्हाका सारको लायक म्हणटा पळय तो फ्रांस म्हणटा कांतारां पूण तो लायक म्हाजो फेवरेट एंड्रू एकलो आहा. हांव फ्रांस एक लायक करता पॉलिटिशियन कांतारां म्हणटा तो कोणाक भियेन फाटीं फुडें पळयना. हय तुका आवडटलींच कारण जागरांनी तुमी आसात न्हू तें जे भाशेन फ्रांसीस दे तुवें तासता तें तुका आवडटलें. पूण अकॉर्डिंग टू वॉयस बाब एंड्रू इज द बेस्ट. ह्या वेळार तुज्या फादर रेगो ह्या विसीडीचेर आमी धाकटीशी एक झलक मारुया आनी कार्यावळ फुडें व्हरुया. एडवर्ड फ्रांसीस रेगो म्हटल्यार वळखतालो तुका गांव. चेड्याचे पयले इस्कॉल बांदले तेंचेच म्हणून दिलें नांव. बरे रिती देखीचे इस्कॉल म्हणून भुरगे मारून येता धांव. बरें देवान तुज्या वावराचेर घातले कुरपेचे बेसांव. बरी
किस्तोदियो फेर्नांडीस. किस्तू म्हटल्यार ताका सगळे वळखतात. आनीक आयज तेणें ह्या तियात्र पालकाचेर कोंकणी मोडार एक नवें पावल मारलां. तें म्हटल्यार आमी आतांच पळयलां फादर रेगो ह्या विसिडींतल्यान ताणें हो ताचो वावर ताचे आंगान जे गूण आसात ते लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. किस्तू ह्या प्रोजेक्टाक तुका जायतो लोकांचो प्रतिसाद मेळता आसतलो. होय, जायत्या लोकांनी म्हाका सांगलां किस्तूची सिडी खूब बरी आहा म्हणून. तसोच आमच्या इस्कॉलाचे भुरगे जे आसले खूब भुरगे आदी अनपड भुरगे आसले ते फादर एगोवन भुरगे लायक मादर टेरेसा भितर काम केलां तशें काम करून भुरग्यांक हाडून बोर्डिंगान दवरून फुकट तांकां शिकयल्या आनी सगळ्या भुरग्यांक ताणें वयर काडल्या. आयज थोडे भुरगे बरेच वयर पावले आसतले. खूब पयस सरल्या. डॉक्टर, इंजिनियर खूब जाण प्रोफेसर जाल्या. नॉर्मन कार्डोज ह्या इस्कॉलान शिकला. आमचो तियात्राचो म्युझिशियन, म्युझिशियन नंबर वन संगीतकार नॉर्मन कार्डोज पासून ह्या इस्कॉलान शिकला. म्हाका कुडास आसा की म्हाजो खूब सिनियर म्हाजो तो, पूण तो तेन्ना सावन म्हाका वगतालो. आतां म्हणटा किस्तू चड मोठो जाला. आनी ही म्हाजी फादर एगो वी सिडी आहा पळय ती म्युजीक म्हाका केल्या लायक क्रिस पेरी भाशेन म्युजीक केल्या आनी तो करपी म्हणल्यार नॉर्मन कार्डोज. ताका म्हाजो सलाम करता. तुज्या भितर एक वेगळेच तरेचे गूण आसात दुसऱ्या कलाकाराक वाखाणपाचे. कारण आतांच हांव तुज्या लागीं जेन्ना उलयतालो थोडो वेळ पयलीं की तुवें कोणाचें तियात्र पळयल्या, तुका कोण आवडटा, तुका खंयचे कलाकार आवडटा, खंयचो कांतरिस्ट आवडटा. आयज जायत्या जाणांक नोसाय आसा एक दुसऱ्याचें नांव घेवंक ते फाटीं सोदतात. पूण तुवें सारकें उमेदीन एक ऑडियन्स कसो जें तूं पळयता आनी जें तुका आवडटा तें लोकां मुखार शेवटिलें. कितें आसा सोत तें सोत. शेमो लोकांक तो सांगलें तें सोत लिपोवपाक फोट म्हणल्यार ती फोट जायना. सोत तें सोत. म्हाका केन्ना दिसना पूण ताणें सांगलां खूब जाण आमच्या मदीं कॉम्पोजर आसा म्हणटा आनी म्हणली आहा फेस्त कोत्ता हांव पादेकराचें नांव. तशेंच आमच्या कालवण्या पासून कॉम्पोजर आहा पूण आपली जीत दाखयता निर्डुकाय. हांव म्हणटा जीत निर्डुकाय करून कोण वयर सरला. सगल्यांक म्हाका दिसता मरगूच जाय. हय, आतां ह्या वेळार म्हाका दिसता आमी आमच्या ऑडियन्सांक खुशाल करूंक किस्तूलाच्यान एक कांतार आयकुया. चल. हांव नाचतालों जागरान आतां नाचता तियात्रान. हांव भुरगो देखून ल्हान म्हाका बरो आसा डिमान. हांव पाठ कोत्ता नेटान कांतार म्हणटा जेतान. म्हाका कोत्ता पळय ओकमान हो डायरेक्टर सातान. चितनाचो बार शिकताना कांतार वालोर म्हाका दिना डायरेक्टर जावन बाडेसकार. हे हे चितनाचो बार शिकताना कांतार वालोर म्हाका दिना डायरेक्टर जावन बाडेसकार. खरेंच आमच्या मध्ये नॉर्मल ना पूण तो प्रोग्राम पळयता तो आसलोलो जाल्यार ह्या कांताराक संगीत दिवपाचो. बरें संगीत सारको तो रेडी तो आपले हात घेवन. खरें किस्तू ह्या मोडाचेर वावर करप तितलें सोंपें न्हय. पूण आयज तूं उमेदीन हे तियात्र नाचता. हे तियात्र नाचता आसतना प्रोफेशनली तूं जायत्या गांवांनी पावलो आसतलो. होय, हांव खुबशे चड शो नाचलो. गोंयचे सगळे स्टेजान नाचलो आसा. सावथाक पासून आनी सावथ पेडण्या पासून सगळे स्टेजान नाचलो आसा. सद्याक तेलावली पासून म्युजिकल शो नाचलो हांगसर. फाटीं म्हाका शो येयल्लो हांगसर काणकोण पासून. हांव आनी इतल्या पयस हांव पावना कित्याक म्हाका फॅमिली पळोवची पडटा. येता वयता म्हणून वेळ जाता आनी हांव एकलोच इकडलो पडटा कालावडचो. ताका लागून हांव चड ना म्हणटा. तियात्र कॉम्पिटिशनाक केन्ना तरी तूं गेला. तियात्र कॉम्पिटिशनाक हांव खूब पारां वयता आनी तियात्र कॉम्पिटिशनाक तियात्रां हांव नाचता. हांव 2 वर्सां नाचलां. युजिके सा मिगेल दोनापावला ग्रुपाक 2010 नाचलां आनी 11 नाचलां. 2012 नोको हांव. पूण तुजे थोडे अनुभव खरेंच एक कॉम्पिटिशनांतल्यान एक बरी लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. होय, पळोवंक गेल्यार कॉम्पिटिशन तियात्र पळोवपाक गेले सारकें आतां आमचे व्हडले तियात्र आसा ते तियात्र म्हाज्या हिसपान कांयच न्हू वेल्यू ना खूब. पूण कॉम्पिटिशन तियात्र न्हू लोकांनी पळोवंकूच जाय. कित्याक 6-7 म्हयने लोक खूब आपली तकली उजार करून ते तियात्र बरयता आनी डायरेक्टर आहा पळय ते आपली सारकी म्हायती घेवन सारको तियात्र बसयता सारकें ते. आमी म्हणटा 3 वरां तियात्र जालो कोबार तशें न्हू तें सेटिंगाचेर आहा तें डायरेक्शनाचेर आसा तें खूब आसा तें. हय, आनी तुमी तयार रावात पळोवंक. कारण फुडल्या सिजनाक फुडलें जें कॉम्पिटिशन तियात्र कॉम्पिटिशन जातलें तातूंत किस्तूय आपलो तियात्र घेवन तयार आसा त्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवंक. देवाचो आशिर्वाद आसा जाल्यार हांव फुडें जरूर सोदतलो. म्हाज्या मनान आसा हांव तियात्र कॉम्पिटिशनाक तियात्र म्हजो घालपाक. चल आमी आनी मातशी मुखार या आनीक शेवटाचें उलोवप करुया. बावरे देवा सोबीत गोवा खाल्ले रे तोतून
जाल्यात पाके मंत्री गोंयचे काडलेले विचून कितली वर्सां गोंयकार तुमचे रावतेले सोसून आतां माप बोला तुमी दीस रावात मेजून आतां माप बोला तुमी दीस रावात मेजून म्हारगाय वाडटा गरीब रडटा न्हीद जायत केन्ना चोर मंत्री चोरूंक लागले विचारतलो कोण ना स्वीस बँकान दुडू घालून ते मात्ता रे उन्ना आतां गोंया आयला हांव हजारे अण्णा आतां गोंया आयला हांव हजारे अण्णा मिडिया रिपोर्टर तशेंच लिडर सुण्या भाशेन बोगता तांची नाटकां केल्ली पातकां दोळ्या मुखार हाडटा हें आयकून पळोवन गोंयकाराच कोडीन रोगो शिजता आड तोंडान पट्टो सुणे वगीच बसता आड तोंडान पट्टो सुणे वगीच बसता किस्तो तियात्राच्या मोडार वावर करता आसतना जायते वयर सकयल जाताच होय तरी पूण आमी वावर करूंक फाटीं सरनाच कारण तुवें जायतो तोकोस घेवन तुजो जो वावर आसा लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला आनी म्हाकाय आयज योग जालो तुज्या सांगाताक कालांगूट गांवांत थोडी भासाभास करूंक वेळांत वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा बाप त्यो ते न्हू हांवूय तुका चड काळजाचे खोलायन सान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कितल्या पयसान तुमी म्हाका मेवपाक स्पेशली कालांगूट येयल्या म्हणून ताका लागून हांव तुमकां काळजान देव बरें करूं म्हणटा तुमचेर तसोच तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या प्रुडंट चॅनलाचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो देव बरें करूं तुमकां चल बरें देव बरें बाय आनी इतल्यानूच आयची किस्तू सांगाताक इमाण कामत हें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आदिवस